2012 आणि 2017 उपरांत पणजे जाले उच्चांकी मतदान 22,482 मतदारातल्या 16,918 जणांनी केले मतदान 115तल्या 101 विशेष क्षमतेच्या मतदारांनी दिले लोकशाही घटमूट करपाचे प्रक्रियेत योगदान। पर्यावरण मोगी रमेश गावस म्हणटा नथुरामल कंपनीचे खणीक दिल्लो परवानो बेकायदेशीरच। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गोयात लीजच अस्तित्वात नात। साखळीचे खणीचे प्रकरण कोर्टात गेल्यार परतून पडटल्यो खणी बंद। शिवले घाल्ले धाडीत पुलिसेन 54.52 लाख रुपयांची घोळी वखदां केली जप्त। पोलिसांचे कारवायेत नायजेरियन नागरिकाक अटक। येवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। पणजेची पोटवेंचणूक जाली। सुरवेक मतदारांचे प्रमाण कमी आशिल्ले पूण सांजे मेरेन 75.25% मतदान जाले। 2012 उपरांत पणजी मतदारसंघात जाल्ले हे उच्चांकी मतदान। फाटले खेपे 78% मतदान जाल्ले। हरशी 65 ते 68% मतदान जाताले। एकूण 22,482 मतदारांमधल्या 16,918 मतदारांनी मतदान केले। एक घडणूक सोडली जाल्यार मतदान बरे भशेन जालें। ज्येष्ठ नागरिक विशेष क्षमतेच्या मतदारांबरोबर बायलांनी व्हडा संख्येन मतदान केलें। पणजेत 11,785 बायलां आणि 10,697 दादले मतदार आसात। बूथ क्रमांक 5 वेल्या व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएम मशीनात इबाड जाल्ल्यान सगळो सेटच बदलचो पडलो। तशेंच बूथ क्रमांक 6 आणि 9 वेली व्हीव्हीपॅट मशीनाय बदलची पडली। एकूण 115 मधल्या 101 विशेष क्षमतेच्या लोकांनी चालीक लायलो मतदानाचो आपलो हक्क। The by-election for 11 Panji Assembly constituency was held peacefully today, that is 19th May 2019. As per the schedule, at 6 a.m. the mock poll started in all the polling stations, and at 7 a.m. the actual poll started. The total number of electors is 22,482, which is 10,697 male and 11,785. This is the total electors, of which the total number of votes cast is 16,924, which is 75.25%. The total voters 8,119 male, 8,799 female, which is 75.25% of the total electors. The highest turnout was in booth number 16 with 89.86% votes cast, and the lowest was in booth number 15, which is 63.96%. In one polling station, that is polling station number 5, the entire set of BU, CU and VVPAT was replaced at about 1:45 p.m. In another two polling stations, at polling station number 6 and 9, only the VVPAT was replaced. In polling station number 6 at about 5:20 p.m. and in polling station number 9 at 11 a.m. the VVPAT was replaced, one because there was a paper fall error and other because there was a VSDU error. The total number of PWD voters who were tagged was 115, of which 101 PWD voters have come out and cast their vote, which is 87.82% of the total PWD voters. We received a complaint on the NGRS portal that one voter was intimidated by a BJP party worker from preventing from voting. Immediately after we got the complaint, we tried to find out who that voter was, and through our sector officers, flying squads, and also with the assistance of the police, we found out the person, a lady who was reported to have been intimidated, and it was confirmed that she had already casted her vote. पणजी पोटवेंचणुकेच्या 6 उमेदवारां खातीर आयतार मतदान जालें। पणजी गोंयची एक राजधानी।
म्हजें एक मत पणजेक योग्य प्रतिनिधी दिवंक शकता अशें मानतल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी आपले कर्तव्य केलें. पणजेची पोटवेंचणूक सगळ्याच राजकीय पक्षां खातीर म्हत्वाची आशिल्ली. ताका लागून 22,485 मतदार आशिल्ल्या ह्या मतदारसंघात दरेकलो मतदान करतलो हे खातीर प्रत्येक उमेदवार यत्न करतना दिश्टी पडलो. खास करून ज्येष्ठ नागरिकांची मत दिवपा वेळावयली उमेद नेणट्यांनी घेवपा सारकी आशिल्ली. पळयात कांय क्षणचित्रां. ही पळयात 102 वर्सां पिरायेची मारिया चलपाक जायना म्हणून घरा बसून रावली ना. व्हीलचॅरीवेल्यान आल्तीनच्या मतदान केंद्रार वचून तिणें आपलो हक्क दाखयलो. जायत्या जाणट्यांनी दांड्याचो वा व्हीलचॅरीचो आदार घेत लोकशाय घटमूट करपाचे प्रक्रियेत वांटो घेतलो. विशेष क्षमतेच्या मतदारांनी कर्तव्य केलें. पयले खेपे मतदान करपाची उमेद कितें वेगळीच. हे वेंचणुकेंत पयले खेप मतदान करप्यांचे तोंडार बोटावेली शाई दाखयतना उमेद आनी अप्रूप दिश्टी पडटालें. पणजी मतदारसंघांतल्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख, अमर चावरिया, यशवंत परब आनी श्याम च्यारी. एके खणीक पर्यावरणाचो 5वो बावटो दाखोवन ती सुरू करपाक परवानगी दिल्या उपरांत तो गोंयांत चर्चेचो विशय जावन रावलो. पूण पर्यावरण चळवळींतलो एक वावुरपी रमेश गांवस म्हणटा हें बेकायदेशीर आनी अशक्यय. कारण सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण गोंयांत खणींचे लीजच अस्तित्वांत नात. नवे लीज दिवपाचे जाले जाल्यार पावणे बगर दिवप शक्य ना. पळयात रमेश गांवसाचें म्हणणें. नथुरामल मायनिंग कंपनीक एक खण सुरू करपाक गोंय सरकारान परवानगी दिल्या. ते खातीर पर्यावरणीय दाखलो रोखडोच मेळटलो अशें हे कंपनीचो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरेश मेलवानी म्हणटा. जाल्यार पर्यावरण चळवळींतलो वावुरपी रमेश गांवसाच्या मतान हाका कितेंच अर्थ ना. खणी चालू करपाक सरकारान परवानगी दिल्या उपरांत कोण तरी कोर्टात वतलो आनी परतून खणी बंद पडटल्यो. हालींच बातमी वाचलेली की आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी जवळजवळ 12 काय 22 मायनी आतां सुरू जावपाच्यो आसा अशें म्हणून तेणें सांगलेलें. तेचे पयलो टेस्ट म्हणजे हांव जाका लिटमस टेस्ट म्हणटा तो साखळेची म्हणजे हरवळ्याची जी मायन आसा न्हय ती मायन सुरू करपा खातीरचो प्रोसेस सगळो सुरू केला अशें म्हणून आतां बातमी आसा. आतां प्रोसेस खंयच्या कायद्याच्या सकयल केला हें कांय कळपाक मार्ग ना. म्हणजे तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे EC जर आसा जायत जाल्यार ती EC आतां गोवा दिवंक शकता, गोवा सरकार दिवंक शकता आनी स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी तेचेर सगळे प्रोसेस करूंक शकता. पूण मुळात हो प्रश्न आसा तुम्ही EC घेयात, मायनींग प्लॅन तयार करात किंवा बाकीचे सगळें करा. मुळात होच प्रश्न आसा की सुप्रीम कोर्टान 2014 सगळ्योच मायनी 88 मायनी ज्यो असले त्या तर सगळ्यो मायनी गोंयच्यो मायनींग लिजीस सगळ्योच बंद करून उडयल्यात. तर लिजीस ना अस्तित्वान अशें म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आनी अशा परिस्थितीन जेन्ना लिजूच ना अस्तित्वान तेन्ना तुमी स्टेट किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंट कोणाच्याच बाबतीन EC तुमी घेणें शक्य ना किंवा स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी कडल्यानूय तुमी अप्रेज करून घेवंक शकना किंवा तेचो मायनींग प्लॅनूय तयार करूंक शकना जेन्ना लिजच अस्तित्वान ना अशें सुप्रीम कोर्ट सांगता. सुप्रीम कोर्टान फुडें परत अशें सांगलेलें आसा की मॅन्डेटरी तुमचें ऑक्शन आतां ही जी आतां ती मायनींग लीज दिल्ली आसा कळ्ळें ती मायनींग लीज ही आतां लीज अस्तित्वान नासलेली लीज आसा म्हणजे त्याचें ऑक्शन परत जावचें पडलें ना. ऑक्शन जाल्या नंतर मागीर तो स्टेट दितली काय सेंट्रल गव्हर्मेंट दितली हें पळोवपा जाय. नवीन जो एमेंडमेंट जाल्लो आसा MMDR एक्ट त्या भितर ते प्रोविजन आसा अशें म्हणटात. पूण म्हाका ते प्रोविजन खंयसरच गावूंक ना. मायनर मिनरल्साक जे आसात न्हय ते स्टेट गव्हर्मेंट दिवंक शकता सगळ्या प्रकारची परमिशन्स. पण मेजर मिनरल्स आसा
ते स्टेट गव्हर्मेंटाच्या हातीन ना, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या हातीन. मुळात प्रश्नच असो आसा की 100 आसूं ते नाल्यार 10 हेक्टर्स आसूं, प्रश्न असो आसा की एकय लीज ना अशें म्हणून तेंच्यांनी सांगलां न्हय सुप्रीम कोर्टान, थंयच प्रश्न सुटलो. आनी समजा ह्यो ज्यो कॉस्ट केल्ल्यो आसात न्हय 88 त्याच्या भायल्यो जर रिलीजीस आसल्यो जायत जाल्यार तेंचे सुद्दां ऑक्शनच करचें पडटलें. मायनींग लीज म्हटलें की ऑक्शन. गोंय सरकारान खणी सुरू करपाचे दिकेन घेतिल्ली ही एक चांचणी अशें रमेश गांवसाक दिसता. पळयात. पण ती मायन तेंच्यांनी लोकांच्या समोर हाडल्या, लोकांच्या समोर हाडल्या. पळय आमी हे पळय मायनी सुरू करतात हें दाखोवपा खातीर आमी ताका म्हणटा लिटमस टेस्ट. ती लिटमस टेस्ट आसा न्हू ती सुरू केल्या तेंच्यांनी की हेच्या नंतर तेची रिएक्शन कितें येता तें पळयतले ते आनी त्याच्या नंतर फुडली कारवाई करतले. रिएक्शन त्यांच्या म्हायती खातीर म्हणजे रिएक्शन अशी आसा की जरी हें घडलें जायत जाल्यार ही मायन सुद्दां कोर्टानूय वयतली. आमी आमचें डिस्कशन जें जाल्लें आसा त्या हें शुअर आसा की ही मायन सुद्दां कोर्टान हो इश्यू वयतलो. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिवोले बामणवाड्यार घातिल्ले धाडीत पुलिशेन 54.52 लाख रुपयांची घुवळी वखदां जप्त केल्यात. पुलिशेन केल्ले कारवायेत नायजेरियन नागरिकाक अटक केल्या. घुवळी वखदां विरोधी पथकान केल्ले कारवायेत चुकवडी जॉन्सन एझेक चुकवू कडल्यान 1.25 किल गांजा, 420 ग्रॅम एक्स्टासी पावडर आणि 115 ग्रॅमाच्यो एक्स्टेसीच्यो गुळयो जप्त केल्यात. पुलीस निरीक्षक विद्येश पिळगांवकार, प्रितेश मडगांवकार, कॉन्स्टेबल सुशांत पागोल, मयूर गावडे, नितेश मुळगांवकार, संदेश वळवयकार, न्हानू हरमलकाराचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या पथकान ही कारवाय केल्या. फुडली चवकशी चालू आसा. शिवोलच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. मये पैराच्या शेतकारांनी शुक्रारा चौगुले खण कंपनीचे खण माल घेऊन वचपी ट्रक आडायले. लुकसाण भरपाय दियात आणि ट्रक घेऊन वचात अशी तांची मागणी आशिल्ली. उपरांत मामलेदार प्रवीणजय पंडितान घडणूक थळार धाव मारून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. शेतकार आणि चौगुले खण कंपनीच्या व्यवस्थापन समितीची संयुक्त बसका घेऊन हाचेर उपाय काडपाचे आश्वासन मामलेदारान दिला. विभागीय शेतकी अधिकाऱ्याच्या अहवालाप्रमाण शेतकऱ्यांची नुकसाण भरपाई तांणी दिवची अशें शेतकार म्हणटात. शेतकऱ्यांचे पयशे दियात आणि बाकीचे जे प्रश्न आसात ते उलोवन सोडयात अशें तांचें म्हणणें. पळयात शेतकार कितें म्हणटात ते. कोणी जरी माल येयलो जर आल्या कॉम्पेन्सेशन या शेतकऱ्याची नुकसान भरपाई जी जाल्ली आहे एग्रीकल्चर रिपोर्टा प्रमाणे गव्हर्मेंट रिपोर्ट त्या रिपोर्टा प्रमाणे जी नुकसान जाल्ली आसा ती तेंच्यांनी सारकी आमची क्लियर दिवची. आमचो प्रस्न सोडोवपाचो हो प्रस्न आहा. आणि त्याच बरोबर गांवांत जो ट्रक वयता पळय ते गांवांत इतले ट्रक आहा केन्नाच चौगुल्यान इतली मायन वर्सां चलताली 70 वर्सां मायन चलता पूण ह्या गांवांतसून माल व्हरनासले चौगुले कंपनी ते बार्जीनी अशे माल व्हरताले आणि तो गांवांतसून वाट सुद्दां सोडना. काय थंय एक एक्सिडेंट जाल्लो ते वयल वतलेली सगळी तेचेर एक चेडूं स्लीप जावन पडले मागीर एम्बुलन्स बी येयल्ली अशी परिस्थिती आहा हांगा. माल तूं घेवन वयताय कोण तरी विकता काय कितें तें आमकां काय खबर ना पूण आमचे पयशे शेतकऱ्याची नुकसान भरपाय दिया आणि बाकीचे प्रस्न तूं उलोवन सोडया. आणि तो काय सोडोवपाक एके ऑर्डरीचे 2 फावटी तुवें पयशे दिल्ले चौगुले हेच्या पयलीं थंयच तूं आतां खंयचे बरोबर ना म्हणून हायकोर्टाक वयता. तेन्ना आमचें एकूच सांगणें आहा ह्या चौगुले कंपनीक जर पयशे दिले ना जर आमी तांकां कशेच वगेर रावचे ना. Today, members of the All Kisan Sabha, Mayem farmers had blocked the transportation of iron ore, which was transported by Blue Globe Exports Private Limited. And this Blue Globe Exports Private Limited has been issued a valid permit to transport the iron ore, which is outside the lease area, which was extracted many years ago. They had filed application before the court of Mamledar in this office, and this case was disposed, and the Chogule Mining Company was directed by me to grant compensation as per the report of the zonal agriculture officer to these farmers of Mayem. But simultaneously Chogule Mining Company has filed an appeal against the order of the Mamledar, and the matter is sub judice before the Honorable High Court of Bombay. I have assured the farmers that a meeting will be convened by me in the office of Mamledar. So now these farmers are pacified, so I tried to work out a solution with the Chogule Mining Company and the farmers. पैराच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. गरमी वाढल्या, पावस तोंडार आयला.
पावसा आदली कामां जाग्यार घालपा खातीर गोंयकारांची धांवपळ चल्ल्या. पुरुमेंताचो बोवाळ दिश्टी पडटा. घरां शिवपा खातीर मानायांचो उणाव हो एक चिंतेचो विशय जावन रावला. शारांनी बिल्डिंगो आशिल्ल्यान पावसा आदल्या कामांचो अतिरिक्त बोवाळ आसना, पूण गांवांनी चडशीं घरां सुलच्या नळ्यांची आसात. वर्सा कणकणी हे नळे परतुवचे पडटात. कांय कडेन हाका घरां शिवप वा नळे परतुवप अशें म्हणटात. मानाय मेळनाशिल्ल्यान ते करपय आतां कुस्तार जाला. कुंकळचो मारियान हेंच सांगता. पळयात. हें मुगेलें मायपाचें घर पळय तें आतां घर आमचें सामकें हें जावन पावलां. ताका लागून आमी तें आतां तें नळ ताचेर पुसपाक जाता. ताका लागून आमकां खूब त्रास पडले मानाय मेळपाक. तें पूण तें पावसाचो बी लागीं पावलो. ताका लागून पावस पडलो जाल्यार तेका मोडत म्हूण हांव भियोन आमी बेगीन तें आमचें घर आमी मोडपाक हें कोरपाक हय. ताका लागून मनीस मेळना जावन आमचें एक शेजान आहा ताचें नांव सेरा, मिसीस सेरा डिकोस्टा. ताणें आपलो जायतो भार घेवन आपल्या हें आमकां मनीस हाडिल्ले, आमकां हेल्प केलें आनी त्या मनशा वरवीं आमचें काम तें आतां घराचें काम चलता. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. नुवे पंचायतीक बेकारी, उड्डाण पूल, टॅक्सी आणि कोयराचो प्रश्न सतायता. नुवेकारांचे हे प्रश्न लक्षात घेऊन थळाव आमदार विल्फ्रेड डिसान लोकां वांगडा बसका घेतली. आयज आमी हिंगा मिटींग घेवपाक म्हणल्यार एक मेन हेतू म्हणल्यार एम्प्लॉयमेंट. आनी हे एम्प्लॉयमेंटा लागून तुमी जायत फावट पळयलें आसतलें आमगे IDC एम्प्लॉयमेंटा लागून असेंब्ली जायतो बोवाळ जाता. इल्लोली असेंब्ली बोवाळ जाता आमकां गोंयकारांक थिंग काम दिनाय म्हणून. हांवें 2 फावटी असेंब्ली हो इश्यू घेयलो आनी लास्ट टायम आमगेले बाब दिगंबरान घेयलो, तेजे पयलीं रेजनाल्दान घेयलो. सगळी फावटी घेताय पूण आमगेले हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व जायना. हांव मागोत तुमगेले जॉबाचे कोण आहाय ते, तुमगे कितें नांव आहाय ती तुमी आमकां दिची. आमी ट्राय करया आनी जॉब तर आमी दिना आमी ते कंपनी आमी एश्यो करून बसून थिंगा बोवाळ करचो पडटलो. बरी भाशेन जॉब कोण दिनाय. आमी म्हणटा पळय ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना भायल्या लोकांक मेळटा. सी देर इज वन थिंग, देर इज वॉट इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाय. So one of the things that we have to realize that in the Industries Association they would not take the approach that the government takes. They will take the approach of this is our requirement. Anybody who is there, whether it's a Goan or any non-Goan, they will take that person. So the important thing for us to do is let's get our youth trained for those vacancies or jobs or opportunities. Objection regarding the advertisement of advertising vacancies in other states. इतुले आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले शिंकलोले भुरगे अनएम्प्लॉयमेंट आहा, काम नासतो आहा आनीक हे काम दिस सुवाती भायल्या दुसऱ्या स्टेटीन लोकां हिंग काम दिवपाक हे एडवर्टायज कोताय आनी ते हिंग कामां हिंग हाडटाय. हें ऑब्जेक्शन आमी पयलीं मारपाक जाय. कित्याक 15 years डॉमिसायल म्हणलो आहा दुसरे कडेन, ही 15 years डॉमिसायल म्हणटाय ती हिंगाय लागू जावपाक जाय कित्याक जॉब दिता आसतना. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आणि धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान जैत मेळत फुडले फेरयेत प्रवेश मेळयलो. गोवा फुटबॉल संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्यो 20 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांची विभागीय सर्तींतल्यो ह्यो दोनूय मॅची धुळेर स्टेडियमाचेर जाल्यो. दुसरे एके मॅचीत गोवा वेल्ला स्पोर्ट्स क्लबान रोझारियस 11 पंगडाक हारायलो. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा पणजी फुटबॉलर्साक 6-0 गोलान हारायले, जाल्यार धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान गोवन वॉरियर्साक 3-0 गोलान हारायले. स्पोर्टिंग क्लबाच्या डेल्टॉन कुलासो आणि रिचर्ड कार्दोझोन 2, जाल्यार अमन गोवेकार आणि स्टॅन्ली फेर्नांडिसान प्रत्येकी 1 गोल केलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. पेडणे चांदेलची ग्रामदेवता देवी सातेरीचो वर्सुकी दीस आणि कलशरोहण सुवाळो ग्रामस्थांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. देवस्थान समितीन सांस्कृतीक धर्मीक कार्यावळी वांगडा मनरिजवण करपी नाटकां आणि ऑर्केस्ट्राचें आयोजन केल्लें. बुधवारा 15 तारखेक सुरू जाल्लो सुवाळो शुक्रारा 17 सोंपलो. बुधवारा 15 सातेरी देवीचो 48वो वर्सुकी दीस तशेंच कलशरोहण सुवाळो चांदेलकारांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. बिरेस्तारा 16
सातेरी पंचायतन परिवार देवतांच्या देवळांची शिखर कलश प्रतिष्ठापना झाली. कलश स्वीकृती खातीर महादेव सातेरी महिला मंडळाच्या बायलांनी दिंडी काढली. थळाव्यांचे भजन, दिवजां, महानैवेद्य अशा विविध कार्यावळींनी गावात चैतन्य निर्माण जाल्लें. लोकांची मनरिजवण जावची म्हण स्टार मेलोडीज ऑर्केस्ट्रा, काहीतरी घडतं इथं आणि मोरूची मावशी ह्या नाटकांचे आयोजन केल्लें. बिरेस्तारा सादर जाल्लें काहीतरी घडतं इथं हें रहस्य नाट्य ज्येष्ठ नाट्यकर्मी रामदास परबान दिग्दर्शीत केल्लें. थळाव्या हेर युवा कला बरोबरच बाल कलाकार यथार्थ गावसानय उत्कृष्ट अभिनयाचे दर्शन घडयत लोकांची शाबासकी मेळयली. जाल्यार शुक्रारा 17 हसापूरच्या सातेरी कला मंदिरान सादर केल्लें मोरूचे मावशीन लोकांच्या पोटात हांसोवन दूख घातली. पळयात ह्या नाटकांतले कांय खीण. एक होता राजा आणि एक होती राणी. मग वाघोबाची सांगू? मग कोणती सांगू? म्हणून म्हणतो इथं आल्यावर फक्त आराम करायचा. काम करताना जर मी तुला पाहिलं तर मात्र रागवेन हा तुझ्यावर. तर आलाय मोठं रागवणारा. अरे दादड्या, तू माझ्यावर रागवावास म्हणून देवाला 5 नारळाच्या तोरणाचा नवस केला होता मी. हा बंगला शिटीवर आहे ना, तुम्ही शिटीवर हात या बंगल्यात अवदिसा शिरली अवदिसा. तुमचा वाटोळा केल्याशिवाय इथून बाहेर पडणार नाही. चांदेलच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत. पळोवपाक तुमचे आवडीचो चॅनल गोवा 365. मोग आसचो.